चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या कार्यावळींत मागीर मोगाचो येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें आसा कॉमेडियन फिलिप पेरेरा, गांवान माजोड्डेचो. एका तेंपार खोडेगांवान कॉमेडी करून ताणें ह्या पालकाचेर वेगळें नांव दवरलां. त्या काळार त्या वेळार लोक ताका सॅल्यूट मारतालो. कॉमेडियन फिलिप आसा म्हटल्यार कोणूय त्या तियात्रांत धांवतालो. होच तो कॉमेडियन फिलिप हालींच्या तेंपार आमकां स्कॉटलँडाक आसा म्हूण आयकोंक येता. पूण आयज खेरीतपणी आमच्या स्टुडियोंत आयला. हांव तुका प्रुडंट मिडियाच्या नांवान मागीर मोगाचो येवकार दितां. देव बरें करूं तेवतन बाब. आनी पयले सुवातेर हांव तुकोडे माफी मागतां, कित्याक ह्यो पावटी तुवें म्हाका सारको दवरलो, कित्याक तुका हांवें जायत पाटी आटके मारून गेलो देखून कॅट केला. आनी म्हाका मिसिसान जावं म्हज्या क्लोज फ्रेंडान तेमी म्हाका सांगिल्लें, अरे फिलीप एक दी रे इंटरव्यू तेवतनूक, कित्याक दिल जाल्यार तुगेलो उतलो आनी आख्खो संवसार तुका चयतलो आनी लोकांक कळटलें की फिलीप आजून पुसा आहा म्हूण. होय, तर निम्माणो तियात्र तो खंयचो न्हेसला? निमाण तियात्र तेवतन बाब हांव लंडनान आसलां, जस्लनान गेलो लायफ टायम एवॉर्ड. मागीर लंडन आमी 3 शो केले. मागीर थिंगसून US टॅक्सास नाचलो. तो मुगे निमाण तियात्र. ते उपरांत हांव आनी नाचलो ना. आतां मोदें जायतोच तुका गॅप पडला, कारण तूं पोटा पासत गोंयच्यान कुवेट पावलो, कुवेटच्यान मागीर तूं लंडन पावलो. हय म्हणजे मदलो थोडो काळ तुका गॅप पडला. हय. पूण जेन्ना तूं हो टॅक्सास आनीक लंडन जेन्ना तियात्र न्हेसला तेन्ना लोक तुका कसो पळयतालो? लोक म्हाका तेच नदरेन पळयतालो. जेन्ना गोंया पड नाचतालो न्हू, तेच नदरेन. पूण कितें जाता, हांव स्कॉटलँड दोतोर म्हाका लंडना तो तियात्र नाचोन तर वयतो जायत म्हाका 4.5 hours जर्नी बाय ट्रेन. सो 4.5 hours वचपाक आनी 4.5 वरां येवपाक 9 hours जाली. आनी कितें जाता, हांव काम म्हगेलें संडे स्टार्ट. सो थिंग वचप, मागीर रिहर्सल जायो. अगेन नाचिल्लें म्हूण जायना, रिहर्सल सारकें इम्पॉर्टंट न्हू. सो तेका लागून हांवें तें एवॉर्ड केलां नाचपाचें. आतां गोंयांत तुवें तियात्रांनी कशी सुरवात केली? चोय तेतून बाब, गोंय तियात्रांक हांवें सुरवात केली ती हांव पयलो जमनीचे हेड नाचिलां भुरगपणार एपादे पारोडाक. ओके. आनी मागीर हांवें हेड तियात्रान स्टार्ट केलां AM पाशेको. कित्याक कॉमेडियन पिटर, सर्गेस्त कॉमेडियन पिटर, तो माजोर्डा सेंट एंटनी इस्कॉलान शिकतालो आनी त्या इस्कॉलान हांवूय आहलो. सो तेणें म्हाका इस्कॉलान चयल्लो. हांव सदां चॅटींग करता, बेजे टिचेरी बेजे करता. सो मागीर तेणें पाशेका सांगलें आनी तेणें पाशेक पिटरान म्हाका फर्स्ट ब्रेक दिलो AM पाशेको. ओके. AM पाशेकोक तुमी न्हेसताले तेन्ना पिटराचो म्हाका उगडास आसा, कित्याक म्हजे बरोबर तो न्हेसला. डबल रोल कशें दिसताले? हय, सो आमी दोगां सारके बारके आहले आनी एकामेकागे काल्सां आमी घाताले. आनी तितलीच हायट? तितलीच हायट, सेम हायट. ओके ओके. आतां ह्यो कॉमेडी त्या वेळार AM पाशेको तुमकां तयार करून दितालो काय तुमी स्वता जावन तयार करताले? चोय त्या तेंपार आमी बसताले पिटर, पाशेक आनीक आमचे मदें मागीर पेगादूय आहलो. सातान पेगाद. ओके. सो अशें करून बसून डिस्कस करताले, कितको करया आनी मेन पॉयंट आहा ते बरयताले. मागीर रिहर्सल मारताले न्हू, सो ती मागीर बरी जाताली. होय, पूण तो आमी काळ आनी तो वेळ तर पळयलो जाल्यार थंयसर आमकां एक दिश्टी पडटा की तो जो काळ, तो मदलो काळ खेळ तियात्राचो. हय, खेळ तियात्र नासले ना. आनीक हातूंत चडशे कांतरिस्ट आमकां दिश्टी पडनासले. ना त्या तेंपार. पूण तूं केन्ना तरी कांतारां जावं कांत म्हणटालो? हय, कांत आसताले आमकां न्हू. हय, चल तुका हांव पयले कांत म्हूण दाखयता. जेन्ना हांव भुरपणी
जमनी वयले हेडा नासलोलो न्हू तेजो हांव तुका ओपनिंग कोरस एक वेर्स एक कोरस म्हूण ओके दाखयता ओके ओके जमनी वयले हेड हांव हां ओके ओके कुशालकायेन बरोवन चडल्यात आमी पालकार एपादे पारोडान धाडल्यात आमकां मुखार फुडें सरल्यात आमी दाखोवंक ताजो पेनाचो वावर सगळो तुमकां कुशाल दवरतले गांवचे तशेंच साबार ओड ओड सायबा तुवें त्यो मिलागऱ्यो करून तोंट्यांक तुवें चलोंक लायले पांये दिवन कुड्यांक तुवें बरें केलें दोळे तांचे उगडून मेलेल्यांक जिवे केले कोंटाचे उस्तून इतल्या वर्सांचो उगडास आजूय आहा म्हाका आहा म्हणचे कितें जायत पाड हांव अशें करून तो मुठमू म्हाका उगडास आहा तेन्ना तुजी पिराय कितली आसली सांगू नको पिराय म्हगेली घोडे एक जमनी हेडा घोडे 11 वा 12 आसत ते पूण आमचे माजोड्डे गांव म्हणलो की आमी पळयतात माजोड्डे कोलवा सगळे कलाकार एक कलाकाराचे एक भांडार कशें जायते संगीतकार जायतें कितें कितें म्हणजे कांतारां म्हणपाची आवड तुका कशी तयार जाली कांतरां म्हणपाक आवड तयार जाली म्हणचे तेतून बाब हांव पयलीं भुरगो आसतना हांव न्हंयेन चलताले न्ही इगोर्जीची न्हंयेन आमी चलताले आमी आयन जाताले आनी तेदो आमगे मेस्त्री आहलो आंतोन गोन्साल्विसा गेलो पाय एंटनी गोन्साल्विसाचो पाय पाय आमगे मेस्त्री आहलो सो ते कडेन आमी ते सिंगींग थिंगसो येयले म्हगेले ओके आयन बीन जाताले न्हू इगोर्जी कडेन आमगे कपला कडेन मेळ्ळे तेच करून ते म्हाका येयली आनी इस्कलां आमी अशें करून प्रोग्रामाक कितें आसतालो इस्कलान आसतना पूण तेन्नाय कॅटां कोत्तालो ना 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 तेन्ना कॅट कोतालो पूण तेदो उमेद भिती ओके कोणा कोणाचे तियात्र न्हेसलो चोय तेतून सांगपा म्हळ्यार हांवें जायते डायरेक्टरांक एमर्जन्सी रोल केले पयलो हांव स्टार्ट जालो पाशेकाक पाशेकासून हांव रस्वन्स ओके तेदो आमगेली पेर मुट्टी आनी रोसफन बरोच घासतालो वय वय तापोट आरसो बावले न्हिसून तेदो सारकें आमी फॉर्माक हांव आनी जॅकब मागीर थिंगसून मागीर तुजे बरोबर हय जॅकब न्हू हांव आनी जॅकब हय जॅकब 82 85 हांव आनी जॅकब रस्वन्साक 85 जॅकबान आपल्यागे ग्रूप फॉर्म केलो आनी 87 हांव रस्वनासून क्वेट केलो हय मागीर 87 89 बरो न्हू पोत्तून येयलो मागीर पोत्तून येवन हांव मिनी इंडिया बांदारा नाचिलां ओके मागीर जुझे रोडा नाचिलां ओके मागीर हांवें अशें करून जायते जॉन डी सिल्वा नाचिलां जॉन क्लारा नाचिलां मागीर रुजा रॉड्रिगिसा नाचिलां मागीर पाश्कुआल रॉड्रिगिसा नाचिलां मागीर कॉमेडियन आंबे नाचिलां मागीर जॉन क्लारा नाचिलां अशें करून जायते डायरेक्टर वोदा म्हाका नांव येयनाय बट उगडास ना बट अशें करून पूण तुज्या आवडीचो असो तुका खंयचो तियात्र लागलो आवडीचो तियात्र म्हळ्यार मुंगेश आवडीचे तियात्र जायते आहाय कित्याक तेदो तापोट आरसो बावले आवडीचो तियात्र म्हळ्यार आमगेलो मावली झेरोड कित्याक पासत एक तो मुगेलो तितूंत कॅरेक्टर दुसरो आहलो कॅरेक्टर दुसरें म्हणचे की हांव आनी हड्डो बाकर कॉमेडी डॉमिनीक ओके सो ती मातशी आमगे क्रेज कॉम्बिनेशन बरें आहलें आनी क्रेज आहली सारकी आनी तूं मोकोडे आनी कितें इचाची लायक तुगे कॅरेक्टर खंयचो बरो काय म्हळ्यार झेरोड तियात्रांक जॉयंट डायरेक्टर आहले झेरोड आनी एंथनी सेन तितू झेरोडान म्हाका चार्ली चॅप्लिनाचो रोल बरयल्लो वाव 1990 तो मुगे बेस्ट कॅरेक्टर मागीर जायत जाण केले आसतले आय डोंट नो पूण तियात्र कवर जाल्या उपरांत कोण तरी तुका मेळोंक येतालो की बाबा फिलीप तुजें बरें लागलें ना दिसता ऑफकोर्स ना दिसता जेन्ना रस्वन्सा नाचता आसतना आनी रस्वन्साक हांव मिनी बसूय चलयतालो वा रस्वन्सा गेली ओके ड्रायव्हर प्लस एक्टर
हांव काल अकॅडमीक गाडी रिवर्सान पार्किंग करची पडटाली पयलीं तुका सगळो तुका भायर काडपाक इजी पडपा लागलो. जेन्ना थिंग लोक रावतालो आमी केदों येतले काय म्हूण आनी तेच परी म्हापसा तूं तियात्राक गेलो जाल्यार तुका गाडी रिवर्सान घालची पडटा. आं लोक अशें करून जोनातले हात दिन आमी येयले म्हणटच लोक वचून बसताले आपल्या बसकाचेर. आनी जायते लोक आमकां अशें करून जेवणाक कोणा फेस्त बी आहा सर जेवण लोक आमकां जेवणाक तियात्राक गेलो जाल्यार घरा कोण इनवायट करता बाबा ये रे आमचे अशें. आतां तियात्र आमचो गोंया आनीक गोंया भायरूय जातात. तूं जायते सुवातींनी पावलो आसतलो. हय कुवेट म्हणटा हांवें जायते वर्सां काम केलां. कुवेट, बारीन, कतर, अबुधाबी, सावदीन मागीर तुगेलें लंडन आनी हें US नासता म्हणून काय आनी गोंयच्यान सांगूं नाका. हय आतां गोंयांक भितर तियात्र करतात त्या भायर आमचे सावंतवाडी जातात जावं ह्या सायडीन कारवार जातात. अशें जेन्ना गोंया भायर तियात्र वेता कारण तांचो ओकेजनली एक वर्साक एकूच तियात्र आसता. थंय तुमकां येवकार कसो मेळटालो? चड बरो येवकार. आमी जुजे रोडाक नासता आसतना आमी हांव आनी सामेल मोटरसायकल घेवन थिंग कोंतरादरां थिंग वचून मेळ्ळे होन्नावर आनी तेमी आमगे शो केलो आहा होन्नावर, कारवार, सावंतवाडी. आमी नाचता आसतना म्हणून गावना त्या तेंपार सारकी उमेद न्हू ती. कॉमेडी दोगूय एकूच सारके आसत जाल्यार बरी जाता काय क्लॅशींग आसत जाल्यार? क्लॅशींग म्हूण न्हू कॉमेडी म्हणटे कॉम्बिनेशन चड गरजेचें आनी टायमींग. आतां तूं उलयता म्हूण हांवें तुका इंटरप्ट करूंक शिरीपणा. तुगे काप जातकूच हांवें उलोवपाक जाय. तें ओवरलॅप जावंक जायना. ओवरलॅप जावपाक जायना आनी एक पाटी कितें जाता बिस्तो तुगेलो सिक्वेन्स बिस्तें क्लीक जाता. लोकांक गेलो लाफ्टर आसता. सो त्या लाफ्टरा मातशें तुवें गॅप घेवचें पडटा कित्याक त्या लाफ्टर काप जावप सांग कित्याक गॅप घेवचें पडटा. दुसरें तुगे उतर आहा तें लोकांक मागीर समना. आनीक आमी पळयतात की तो लाफ्टर तो क्रॅक जाल्या उपरांत समज आनीक थोडीं तुवें उतरां तातूंत एड केलीं जाल्यार तो जो जोक तुमी करतात जी कॉमेडी तुमी लोकां मुखार हाडटात ताका इम्पॉर्टन्स येता. इम्पॉर्टन्स येता म्हूण कितें आहा आतां एक लायन आसता कॉमेडी ती लायन लास्ट वर्ड मेळ्ळें म्हणटरी तें तुगे उतर आसता. इन बिटवीन तूं कितें उलय आनी तें एंडींग वर्ड आहा तें तुका दिवपा जाय तुगे सेंटेन्स स्टार्ट करपाक. समजलो तूं न्हू? आनी तेजेर तो हय. ओके. आतां तुवें खंयच्याय तियात्राक खंयच्याय आयज आमी पळयतात की जायते रायटर डायरेक्टर आसात कांतारां दुसऱ्याची घेता हेंची तेंची सगळे एक मज करून मागीर तियात्र जाता. पूण तुका तुज्या हातान केन्ना तरी पडलां की फिलीप ही कॉमेडी तूं बरय? हय पळया केल्या आमी ते भाजी केल्या एका कोणाकू पॅट्रीक दोरात 3 फुकड्यांचें मारण मागीर आनीक एकले कुयट कोणागे तियात्रान सून केल्या हांवें. ओके. आमचे ऑडियन्साक म्हाका दिसता आनीक खंयच्याय एका कांत जावं कांताराच्यो 4 वळी. ओके. हांव आनी कॉमेडियन पिटर आमचो लोलो हें भाशेकाचो लोलो तियात्रांक आमी एक कांत म्हणटाले. हांव आनी पिटर दोगोय भाव आसताले ते प्लेईंग आनी आमकां मांय आसताली. सो आमी मांयक भिवयताय मांय लोल येयलो म्हूण. सो मांय भिवोन आंग काडा आनी मांय मोता आनी मागीर आमी दोगोय कांत म्हणटाय. तो तुका म्हण दाखयता हांव. माय ओ माय आमच्या मोगाचे माय पायच्या फाडल्यान तुवें आमकां उणें करूंक ना कांय. तूं जावन आसली आमच्या मोगाची बाय दुनिया तुका कांयच मुडोना सगळें आसा तुजें थंय. सोदल्यार तूं मेवची ना पूण तुका आमी सोदतले रय रय र फोटवार तुज्या नदर मारून दोगोय माय माय म्हणटले. फोटवार तुज्या नदर मारून दोगोय माय माय म्हणटले.
आतां निमणे तुवें रांदलां तें दोगूय वोसोन जेवतेले. म्हणजे तुम्ही उपाशी रावंक तयार ना. मागीर हांव रोटा बाबा तूं रोळ हांव बी तूं वचोन जेयता रे म्हज्या बा. मागीर तो जेवन येता तो रोटा मागीर आतां तूं रोळा आतां हांव जेवच्या वयता रे म्हज्या बाबा. अशें करून हय, दिस वॉज डिफरंट कॉमेडी त्या जाणां. हय. पूण आमी आयचे तियात्र गोंया पावल्या उपरांत तियात्राक येता. वय आतां हांव येयलो जाल्यार हांव केन्ना येयलां 14 ऑफ दीस मंथ आनी पूर 17 हेगे तियात्र चयला लास्ट शो पास्ट इज पास्ट कॉमेडी. पूण आयची कॉमेडी आनीक तुमी कोत्ताले तेन्नाची कॉमेडी कितें तरी मातशें वेगळें आहा आसलें. वय जायते डिफरन्स आहा. पयलीं कितें जालें पयलीं बिश्ती नॅचरल कॉमेडी आसताली. कोण घरां येवप आनी भायर वचप फॅमिली प्लॉटाची कॉमेडी आसताली. आतां समथींग जोक्स अशे आनी कितें डिफरंट. तो काळ ना न्हू आतां. पयलीं नॉन स्टॉपान काळ दुसरो आहलो आनी आतां दुसरो जायते चेंजीस जाले. चेंजीस जाल्या. पूण तुका आतां जेन्ना तूं खेळ तियात्र न्हेसतालो हय आनीक आयज तूं तियात्र पळयता हय. पूण खेळ तियात्र तुज्या आवडीचो काय तियात्रूय तुका तितलोच आवडटा? ना खेळ तियात्र नॉन स्टॉप. त्या नॉन स्टॉप आसूं हांव थिंगसो येयले न्हू नॉन स्टॉप आसूं येयले न्हू आमी. पूण तियात्र नासलो हांव. पूण आतां तियात्र म्हळ्यार कितें आसता ते कांतारां बी आसताय न्हू ते तियात्र नाजाल्यार नॉन स्टॉप ते नॉन स्टॉप न्हू. हय पूण ती तर तुका त्या वेळार तियात्र सांपडला जाल्यार तूंय एक बरो कांतोरिस्ट. हय तियात्र हांव सारको नाचिल्लो म्हणटा तो बाप पिटरा गेलो बारेन. कांतार म्हणटालो. कांतार म्हणटा पूण उगड आसना म्हाका. हांव डॉमनीक झुजे रोडार नाचले. बरें आतां कुवेटचें थोडें वातावरण म्हणजे कुवेट तियात्र जाताले ते कशे जाताले? कुवेट तें डिफरंटूच एटमॉस्फियर. कुवेट केलें तीन म्युजिकल शो केले. हय 3 म्युजिकल केले. मागीर थिंगसो मागीर आमी दुबय केलो बोयर देखून नाचिल्लो म्हाका म्युजिकल शो एम्बोयर आंतोनेत मेंडीस झुजे रोड मागीर 3 कुवेटचे 3 आहलो ते सगळे. आनी फर्स्ट आनी हांवें स्टेजीचेर कार हाडलें आख्खेंच. वा. आनी सगळे म्युजिशियन आमगे जुजू वयलो हांगसून आनी झुजे रोड चलयतालो कार आनी तो कार येता. एक्चुली आमी स्पेशल रिकॉर्डिंग केल्ली. सो तें कितें झुजे रोड जुजू घेवन इंडियन एम्बसी दाखोवपा वयता आनी मागीर ह्या वाटेन लोक बोवाड मारता म्युजिकल शो कमेस कोराय म्हूण. आनी ती कार इंडियन एम्बसीको आहा ती स्क्रिनीचेर लोकांक दिसती पडटा. आनी मागीर तो म्हणटा रेड सिग्नल पळय म्हणटा झुजे रोड. आरे बाबा रेड सिग्नल पळोवंक कितें करूं तोड आनी यो तूं तालां भास भिनाका तालां हांव हारकोतलो म्हणजे डॉक्टर जुहेर आहा अशें म्हणटालो. मागीर तीच कार स्क्रीन दिसती पडटा तीच कार स्टेजीचेर. ओके ओके ओके. म्हणजे बरीच तयारी. आतां गोंयांत तियात्र करप आनी कुवेट तियात्र करप जें सेटींग जें कितें लागता आतां ह्यो गजाली तूं सेटिंगाच्यो सांगतालो तें सोंपेपणी कुवेट करूंक जाता? ना जायनासलें. जायते त्रास जाय न्हू गाल्फांनी तुका हें करपा तियात्र करपाक प्रॅक्टीस वीकेंड ना प्रॅक्टीस मारपा न्हय जायते आहा. पूण लोक बरो जाता. लोक जाता कित्याक गोंयकारां आहाय न्हू सगल्याकूच. पूण आतां मातशें एका लागून कोविडा लागून उणी जालें आनी तेंगे रुलूय मातशें चेंज जायताय न्हू. बॉम्बेकारांचो केन्ना तरी तियात्र न्हेसला त्या वेळार बॉम्बेचो एक तियात्र येवप मुंबयकार आयले तांचो केन्ना तरी तियात्र नाचला म्हळ्यार हांव तियात्र नाचिल्लो बॉम्बेकारांचो म्हळ्यार विल्मिक्साचो. हय विल्मिक्साचो दुरीग तियात्र. तुका कित्याक म्हाका ती खास आसली बॉम्बेकारांक तियात्र तेजो कसो चान्स पडलो? म्हाका चान्स पडलो थ्रू आमचो जो पेरेरा. ते गेलो कामदे आसोलना गेलो क्रिस पेरे गेलो फ्रेंड ते सारके. सो तो आमचो मातशें मोडकीचो. सो ताका हांव सांगतालो जो अंकल एक म्हाका आसा रे बॉम्बेकारांक तियात्रा नाचपाची. सो तेणें काळें आनी कामता म्हणें आनीक कामता उदेशी म्हाका गोंय नाच चान्स पडलो. बॉम्बे ती कॉमेडी आनी कोणें केल्ली जॉनी तो बार्देसी एकलो कॉमेडियन आसतालो जॉनी म्हणलो. हय आतां ही कला तुज्या फॅमिलीक कोणाक तरी आसली? ना आमगे फॅमिलीक कोण नासलो. पूण ती
तुज्या भुरग्यांक कोणाक तरी आयल्या? भुरग्यां येयले म्हणजे मुगेल्या चेवडा टॅलंट आहा तेणें मुगेले ते 9 वर्सांचें आसतना तेणें मुगे कॅसेटीचेर सर ऑडियो कॅसेटीचेर कांतार म्हणलें आनी हांवें आनी बायल म्हणलें ते केल्या ते प्लास तें आकाशवाणी पणजे दिगून आसलां तियात्रां हेळान गेल्या मास्टर वाजा गेल्या पाश्कवाल रॉड्रिगेसा बराबर नाचलां आतां ते केला चेड्या तोयच्या सोदतालो पूण तेका हांवें हाडूं ना तेका हांवें पोस्ट पूण तोवूय हांव जाणा ते भाशेन तोवूय पॅरिस युथांतल्यान कितें कितें तरी कार्य वय 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 तेका हें आहा म्हणजे ती टॅलंट आहा तेका युथां आसतना तेमी जायत केलां. म्हणजे त्याच्या उपरांत नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट रिजन आतां मुगेलो ग्रँडसन नातू तेका येयलां तो नाचता सिंगींग खंय करता सो या पण तिवूय स्कॉटलँड आसतात न्हू? वय वय आमी बाराबर हांय सगळीं हांव चेडूं मुगे जावय आनी दोगूय ग्रँडसन आमी सगळीं एक कडेन हाय आनीक चेडो सेपरेट आहा. पूण तांकां कोंकणी वय वय घरांत कोंकणी उलयता. तुका गोंयच्या परस स्कॉटलँड चड आवडटा? आमचें गोंय न्हू तेवत अनुभव सगळीं आहा पूण पोटा लागून ओके. आतां कुवेट स्कॉटलँड आनी गोंय तूं पयलो सुवात गोंयांत दुसरो कुवेट काय स्कॉटलँड? ना दुसरो कुवेट तेसो आनी एन्जॉयमेंट ना कुवेट इतले restriction हय आसून तूं पासून आतां गाल्फांत काम केलो मनीस तूं तर लंडन वसत तूं खंयच बरो लागत तरी म्हळ्यार तुका ते सांगतले कुवेट म्हूण आनी म्हाका कोणें विचारलें ना तुका स्कॉटलँड लायक जाता ओ कुवेट लायक जातालें कुवेट. ओके आतां आमी आमचो टायम वचत आसा म्हाका दिसता आमी लागीं पावले वेळाक तरी पूण आमच्या ऑडियन्सांक म्हणजे जे कॉमेडियन आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता आमच्या ऑडियन्सांक कळोन दी. ऑडियन्सांक सांगूंक सोदीत म्हणटा हें तेवतो चोय तुका एक पाटी लोकांक मांडून घेयलो न्हू जाल्यार ती तुगेली जबाबदारी आसता बाबा आनी बरें करून दाखोवपाक. ओके आनी तूं कोणूच कितें सांगो आतां समज तुवें म्हाका सांगिल्लें आरे बाबा फिलीप चोय अशेंच जावपा जाय अशें न्हय रे तेशें न्हय रे सो हांवें तुगेलें मांडून घेवपा जाय कळना तुका कोण सांगो तो बरें सांगता वायट जावपा सांगना. सो फुडले फावटी तूं गोंयांत केन्ना येतलो? फुडले फावटी आतां नेक्स्ट डिसेंबर कमींग डिसेंबर. आतां त्या वेळार हांवें तियात्र काडलो जाल्यार म्हज्या तियात्रांत तूं नाचतलो? कितें आहा तेतून नाचतलो ना न्हू पूण कितें पयली स्क्रिप्ट मेळपा जाय आनी आख्खो रावंड न्हू आमी आतां तूं जाणा ती हॉलिडे 3 weeks 2 weeks पूण मुगेली एवरी इयर 4 weeks. आतां हांव थिंगा आहा व्हरो ते कंपनीचो हांव केन्नाच 2 weeks म्हणलें ना 1 month. खरेंच फिलीप बाब खूब बरें दिसलें जायत्यो गजाली केन्ना वेळ सोंपलो हांवूय नकळो पूण आमकां ही कार्यावळ हांगा सोंपोवचीच पडटा. ओके तुजो मोलादीक वेळ तूं आमचे मेरेन आयलो ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार सादर केली म्हजे तर्फे आनीक आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या तर्फे काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें कर. तेतून बाबा पलसा खातीर हांवूय तुका सॉरी म्हणटा आनी एक फावटी कित्याक तुका हांवें जायत फावटी कॅट केलो म्हूण ओके आनीक म्हज्या नांवान आनीक म्हजे फॅमिलीच्या नांवान हांव प्रुडंटाक देव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका बरो येवकार दिवन हे तुमच्या चॅनलाक हाजीर केलो म्हणून देव बरें करूं. इतल्यानूच फिलीप पेरेरा सांगता कॉमेडियन फिलीप हाच्या सांगताक आयची ही मणकाम मोटयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेस.